नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। म्हारगायेन गोंयकारांची कमार उडयल्या मोडून पेट्रोल डिझेला सयत दूध नुस्तें धरून सगळ्या जिणे गरजेच्या वस्तूंक जाल्या दरवाड। वेर्णा मुरगांव राष्ट्रीय महामार्गाचेर साचल्यात कोयराच्यो राशी। कोयर उडोवप्यां सयत बेशिस्त पार्किंगेचेर करात खर कारवाय, थळाव्या लोकांची मागणी। रमजान सुरू जाल्ल्यान दिवचलच्या मुस्लिम भावां मदीं पातळ्या उमेदीचे लार। नमाज आनी हेर धार्मीक कार्यावळी उमेदी जाता वांटेकार। संरक्षण वंटीचे काम करताना वास्कोच्या कब्रस्थानातल्या थडग्यांचे जाले लुकसाण। कामाची वासपूस करपाची मुस्लिम भावांची पुलिसांकडेन मागणी। सैमाच्या परिस्थितीचो नियाळ आनी त्या विशीं उपाय येवजण्यांची म्हायती दिवपाक गोंय थारला अपयशी। सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटचे वतीन जाहीर केल्ले अहवालात गजाल उक्ताडार। आयतारा जाली ना एकाय कोरोना केशीची नोंद। सक्रिय दुयेंतीचो आंकडो पावलो 39चेर। आता पळोवया खबरो विस्तारान। भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान सत्तेची सुत्रां हातीन घेवन 5 दीस जाल्ल्यान या 5 दिसान म्हारगाय तेंगशेर पावल्या। सोपूत विधीच्या कांय दिस आदीं नियंत्रणात आशिल्ले इंधनाचें मोल आतां हिसपा भायर वाडिल्ल्याचें दिसून येता। भाजी आनी नुस्त्याच्या वाडीची दुधाचे दरय बरेच वाडिल्ल्यान साधारण गोंयकार त्रासान पडिल्ल्याचें दिसून येता। देखून गरमेन आदींच तापिल्ल्या गोंयकारांक आतां म्हारगायेची दगल सोंसची पडटा। पेट्रोलाचे मोल 105 रुपयांचेर पावला। फाटल्या 10 दिसांत लिटरा आड वट्ट 8 रुपयांनी दरवाड जाल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा। दुसरे वटेन दुधाची दरवाडय निश्चित आसा। लिटरा आड 4 रुपया वाडोवपाचो निर्णय गोवा डेरीन घेतला। तातूंतच आता गोंयचे जनतेक वीज दरवाडीचो शॉक बसपाचो आसा। वीज नियमन आयोगान 8% दरवाडीक मान्यताय दिल्या। सरकार कांय दिसा भितरच हे विशीं अधिसुचोवणी काडपाचो आसा। वाडटे म्हारगायेन साधारण नागरिकांसयत मध्यमवर्गीयांची कमार मोडून उडयल्या। Actually, it has put a more burden for the middle class and every person. Like the cost of living is very going high, and it has added more burden on everybody's life. Day-to-day expenses are also getting high. Now, petrol is, as you know, is going up very fast. And diesel. If petrol and diesel has been increased, that means each and every essential commodity price has been increased. This is the worst thing. Almost everything has been increased. Vegetables, not a single commodity we can say. Everything. बढ़ला नो 10 रुपया ये मिरची कॅप्सिकम मागीर तांदूळ हा तर ती सांगता आमचो लोक येना भाजी म्हणून भायले येता भाजयो आनी तांकां जाय ते रेटी काडटा तेंचे रात जाला सारके भायल्या लोकांचे। हे वाडटे दरवाडी आड काँग्रेसी सयत आम आदमी पार्टी आनी कम्युनिस्ट पक्षानय सरकाराचो खर निशेध केला। सगळ्याच विरोधी पक्षांनी हे म्हारगाये खातीर सरकाराक जापसालदार धरला। रिजल्ट झाले लोकांक परत महागाई भितर लोकांनी तांकां मॅन्डेट केले म्हणून तांणी म्हणपाचें आमी 50 रुपये कमी करता, गॅस सिलिंडर कमी करता, थँक्यू म्हणपा लोकांक। डिझेल पेट्रोल आमी 10 रुपये कमी करता, ताचे वाट्याचे 50 रुपये गॅस सिलिंडराचे वाट्याचे खंय वतले रे बायलांची बरे बायलांक आनी दोळ्यांतल्यान तुका येतले गॅस हे करता। लोकांक आमच्या गोंयकाराक फटयल्लो काय कितें? मॅनिफेस्टो काडिल्लो तेमी इलेक्शनाचो 3 सिलिंडर फ्री दितले म्हणून। आमी तेन्नाय बोवाळ घालताले, तेन्नाय लोकांक सांगताले हे 3 सिलिंडर दाखोवन 5 सिलिंडराचे पयशे तुमचे कडल्यान घेतले म्हणून। तुम्ही हे विचारले की ते सांगताले की आमी तुमकां म्हारगाय काबार करतले म्हणून। आयज फाटली 10 वर्सां जाली म्हारगाय वाडत आसा। ते एक वाटेन सिलिंडराचे कनेक्शन फ्री दिता आनी दुसऱ्या वाटेन सिलिंडराचे पयशे वाडयता। दुसरे वटेन सावंत सरकाराच्या पयल्याच कॅबिनेटान गोंयकारांक 3 घरगुती सिलिंडर मोफत दिवपाचो निर्णय घेतला। पूण सद्याक तर ही येवजण कागदाचेरूच आसा। देखून हे सिलिंडर केन्ना मेळटले हो प्रस्नूच आसा।
हे सगळे प्रश्न विचारात घेतले जाल्यार खातेवाटप जाल्या उपरांत आता तरी सरकारान सादारण गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर फुडाकार घेवचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वेर्णा ते मुरगांव बंदरा मेरेन राष्ट्रीय महामार्गाचे कुशीक कोयराच्यो राशी सासून रावल्यात. वास्को, वर्णापुरी, गांधीनगर वाठारांत कोयराच्यो राशी सासून राविल्ल्यान घाणी पडल्यात. कोयर उडोवप्यांचेर तशेंच बेशिस्त पार्किंगेचेर कारवाय करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वेर्णा ते मुरगांव बंदरा मेरेन पुराय जाल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाक लागून मालाच्या ट्रका सयत हेर गाडयांची पार्किंगेची बरी सोय जाल्या. पूण दाबोळी विमानतळ, वास्को, शांतीनगर, मांगूर हिल, वर्णापुरी, गांधीनगर वाठारांत बेशिस्त पार्किंग पळोवपाक मेळटा. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तशेंच वाहतूक पुलिशेन हाचेर कारवाय करपाची मागणी जायत आसा. रमजान म्हयनो म्हळ्यार मुस्लीम भावांचो पवित्र सण. आयतारा सुरू जाल्ल्या रमजान म्हयन्या निमतान दिवचल शारांतल्या मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार फाकला. मुस्लीम भाव व्हडा उमेदीन आनी परंपरे प्रमाण हो म्हयनो पाळटात. तांच्यांनी नेमाक उपास धरपाक सुरवात केल्या. मुस्लीम भाव मशिदींनी एकठांय येवन नमाज आनी हेर धर्मीक कार्यावळींनी उमेदींनी वांटेकार जातात. म्हयनोभर ते फांतोडेच्यान कडक उपास पाळटात. सूर्य मावळ्या उपरांत सांजे ते मशिदींनी एकठांय बसून उपास सोडटात. दिवचलचे दरुल उलूम नूर ए मोहम्मदी मशिदी सयत हेर मशिदींनी हे चित्र सद्याक पळोवपाक मेळटा. दरुल उलूम नूर ए मोहम्मदी मशिदीचे एक वांगडी रौफ खान पठाण हांणी हे पवित्र रमजान म्हयन्याविशीं अधिक माहिती दिली. ये रमज़ान बड़े रहमतों वाला होता है, बड़ा अज़मतों वाला होता है. पूरे साल में इस रमज़ान का हम इंतज़ार करते रहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ गया और आज पहला दिन है. हदीस और कुरान के मुताबिक रमज़ान में हर नेकी की जगह 70 नेकियां भी रहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए बड़े कसीर इसके तादाद में जो है लोग इबादत करते हैं. लोग रोज़ादारों को रोज़ा खुलाने के लिए इमदाद करते हैं. इसी तरह से दारुल उलूम नूर ए मोहम्मदी जमात में हर साल यहाँ पे अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है. यहाँ के लोग अफ्तार के लिए बाकायदा ताउन करते हैं और उसका जो है यहाँ पे हमारी जो जॉइंट कमेटी है, जॉइंट कमेटी और साथ में मेन कमेटी का सपोर्ट देते हुए यहाँ पे अफ्तारी का इंतजाम करते हैं. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. संरक्षण वणटीचे काम चालू असताना रेल्वेच्या कंत्राटदारान वास्कोच्या कब्रस्थानातल्या तडयांचे लुकसाण केल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलें. कब्रस्थानात प्रार्थना करपाक गेल्ल्या एका मनशान हो प्रकार पळयलो आनी ताचो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केलें. ह्या प्रकाराची खबर कळटकीर मुस्लीम भावांचो एक पंगड घडणूक थळार पावलो. ह्या कामाची वासपूस करपाची मागणी ताणें वास्को पुलिशे कडेन केल्या. ह्या विशीं पुलीस आनी रेल्वेचे अधिकारी संयुक्त पळोवणी करपाचे आसात. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकार आनी आदले आमदार तशेंच राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंय मुखेली जुजे फिलिप डिसोजा हाजीर रावतले. सैमाच्या स्थितीचो नियाळ त्या विशीं योग्य धोरणाची रचना आनी सैमाचो इबाड थांबोवपी खातीर केल्ल्या उपाययोजनांची म्हायती दिवपाक गोंय अपयशी थारला. सैमाचे स्थितीचो वर्सुकी अहवाल, भौशीक सुनावण्यांची म्हायती आनी कोयर वेवस्थापनाची म्हायती भोवतेक राज्यांनी तांच्या वेबसायटीचेर अपलोड केल्ली ना. सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटचे वतीन जाहीर केल्ल्या अहवालांतल्या ही गजाल उक्ताडार आयली. दोन दिसान चड दुयेंती मेळिल्ले आसले तरी आयतारा कोरोनाचो एकूय नवो दुयेंती मेळूंक ना. हाका लागून सक्रिय दुयेंतीचो आंकडो देंवून 39 पावला. आयतारा 9 दुयेंती बरे जाले. एप्रिलाच्यान 2 दिसान 26 दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,321 दुयेंती मेळ्ळ्या. हातूंतले 2,41,450 दुयेंती बरे जाल्यात. दुयेंती
दुयेंतींक मरण येवपाचे सत्र बंद जाल्ल्यान बळींचो आंकडो 3832 सीमीत आसा. आयतारा 342 चांचण्यो जाल्यो. फाटले 2 दीस कोरोना आंकड्यांचो आंकडो चड आशिल्लो. आतां मेरेन कोरोनाचे 19,16,589 चांचण्यो जाल्यात. अणभवी मंत्र्याकूच खाती दिल्यात. 0% भ्रष्टाचार, केंद्र सरकाराचे येवजणी चालीक लावप तशेंच गोंयकारांक बरें प्रशासन दिवपा खातीर म्हजें सरकार वावुरतलें अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा. पेडणेचो आमदार प्रवीण आलेकाराक मंत्रीपद दितले काय ना तें अजून थारूंक ना. जाल्यार उरिल्ली 3 मंत्रीपदां फुडल्या सप्तकाच्या निमणे मेरेन दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. प्रशासन चलोवपाक सरकारात अणभवी मनीस जाय. ते खातीर अणभवाच्या पात्रतायेचेरूच मंत्र्यांक खातें दिलां अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हांव आजुनूय पोर्टफोलियो जेंकां दिला ताका कोणाकूच मेळूंक ना पर्सनली. त्या खातीर तांचो रिस्पॉन्स म्हाका असो मेळ्ळा उपरांतूच कळटलो. बट एनी हांव म्हणजे पोर्टफोलियो जे सगळे दिल्या, सगळे एक्सपिरियन्स मिनिस्टर्स आसा, आपापल्या पोर्टफोलियोचे डिपार्टमेंट्स दिल्या, तितून खूब बऱ्या पद्दतीन काम करतले, खूब बऱ्या पद्दतीची डिलिव्हरी लोकां खातीर दितले. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो स्किम्स हांगासर बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करतले. आमी जेका म्हणटा की झिरो करप्शन्स आणि गुड गव्हर्नन्स हाच्या बेसिसचेर लोकांची सगळीं कामां खूब दीस जालीं पेंडींग आसा ती बी फास्ट ट्रॅक आनी बऱ्यांतली बरी बेगिनांतल्या बेगीन जातले. आमी सगळ्या मिनिस्ट्रीनी अशे रिफॉर्म्स फॉर द ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाज्या खातीर बऱ्यांतले बरे रिफॉर्म्स जे आसा पळय न्ही हे हाडपाचे आसा. अजून ते सगळे रिफॉर्म्स सगळे आमच्या कॅबिनेटाच्या मार्फत लोकां पर्यंत पावतले. पेडण्याच्या कार्यकर्त्यांनी आयज म्हजी भेट घेवन प्रवीण आल्लेकाराक मंत्रीपद दिवपाची मागणी केल्या. आपणे तांचे म्हणणे आयकून घेतले. ताका मंत्रीपद दिवप काय ना दिवप ते फुडें थारतले. मंत्रीपद दिले ना जाल्यार ताका महामंडळ दिवपाचो पर्यायूय सरकाराकडे आसा अशें प्रमोदान म्हणला. पेडणेचे कार्यकर्ते म्हाका मेळून गेलो, ताका डिमांड आसलो की पेडण्यान ताका मंत्रीपद जाय म्हणून. पेडण्यान आमचो प्रवीण आर्लेकर बाब निवडून आयला. ओके, ताका मंत्रीपद दिवपाचें अशी ताची डिमांड आशिल्ली. ठीक आसा, हांवें आयकलां. ताका मंत्रीपद दिवपाचें ना दिवपाचें केन्ना तरी ठरतलें. मंत्रीपद दिवपाचें की ना दिवपाचें? हय, जाल्यार मंत्रीपद दिवपाचें ठरोवंक शकता. तशें कितें जाता ना जाल्यार ना दिवंक शकता. हय, आयज ताका बरें कॉर्पोरेशनूय मेळूंक शकता. तशें कांय ना. ताका सांगलां हांवें की आमकां पेडण्याच्या जनतेची चिंता आसा, आमकां पेडण्या तालुक्याची चिंता आसा. ओके, फक्त मंत्रीपदाचेरूच डेव्हलपमेंट जाता असो ना. डेव्हलपमेंट हो ओवरऑल डेव्हलपमेंट पुराय स्टेटीत जाता. बट डेफिनेटली आमचे कार्यकर्ते सगळे सॅटिस्फायड आसात. ते सगळे म्हजे आयकून घेतले आसा. इतले मजगती उरिल्ले 3 मंत्रीपदाचे वाटप ह्या सप्तकातल्या निमणे मेरेन जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. 3 मिनिस्ट्री ज्यो दिवपाच्यो उरल्या त्यो फुडल्या विकाच्या एंडिंग पर्यंत केन्ना तरी तिनूय मिनिस्ट्री ज्यो आसा फुडल्या विकाच्या एंडिंगा पर्यंत केन्ना तरी दिल्यो वयतल्यो. ताका रोखडेच पोर्टफोलियो जे आहा हे सगळे दिले वयतले. उरिल्ल्या 3 मंत्रीपदां मदीं मोगोक सुवात मेळपाची चर्चा सध्या राजकीय मळार आसा. ते खातीर फुडल्या सप्तकात कोणाच्या नशिबान मंत्रीपद आनी कोणाच्या पदरान महामंडळ हाची दुगदुगी भाजपाच्या फुडाऱ्या सयत तांच्या कार्यकर्त्यां मदीं आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आता वेळ जाला एक ल्हान विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कितें या तत्वाचो सोद अखंड चालू आसा. गोंयचे स्थापने पासून ते आतां मेरेन आनी फुडाराकय हो सोद चलतलो. या तत्वाक घटमूट करप, गोंयकाराक घट करप, बलवान करप हे आमचे ध्येय, हे आमचे ब्रीद. या तत्वाचो सोद घेवपी लोकांच्या फाटल्यान आमी उबे रावतले. आनी गोमंतक टीव्ही गोंयकारपणाचो बावटो उंच धरतले.
उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. श्रीलंका आतां मेरेनच्या सगळ्यांत खर अर्थीक संकश्टाक तोंड दिता. श्रीलंकेवयलें हें संकट दिसान दीस वाडत चल्लां. हेच फाटभुंयेर श्रीलंका सरकारांतल्या सगळ्याच मंत्र्यांनी पदाचो राजिनामो दिला. सगळ्या मंत्रिमंडळान राजिनामो दिल्लो आसलो तरी महिंदा राजपक्षे मात प्रधानमंत्री पदार कायम आसा. आयिल्ल्या अर्थीक संकश्टाचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षेन राष्ट्रपतींची भेट घेतली. हे भेटीक लागून प्रधानमंत्री राजिनामो दिवपाविशीं चर्चा चालू आसा. मजगती हे बसकेचे फाटभुंयेर महत्वाचे निर्णय घेवपाची शक्यताय आसा. राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री सोडल्यार मंत्रिमंडळान राजिनामो दिल्ल्याची गजाल खरी आशिल्ल्याचे श्रीलंकेचे शिक्षण मंत्री दिनेश गुणवर्धनेन सांगले. 36 वरांचे संचारबंदीक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान तशेंच सरकारा आड बसको घेतिल्ल्यान पश्चिम प्रांतांतल्या 600 परस चड नागरिकांक अटक केल्या. सध्याचे अर्थीक संकश्ट आणि जिणे गरजेच्या वस्तूंच्या उणवाक लागून लोक रस्त्यार देविल्ल्याचे दिश्टी पडटा. मजगती हो विरोध मोडून काडपा खातीर श्रीलंकेन आणीबाणी जाहीर करून संचारबंदी लागू केल्ली. तशेंच व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामाचेरूय बंदी घातिल्ली. पूण आयतार दिस ही बंदी फाटी घेतली. सगळ्यो सेवा पुरायपणान तशेंच कांय प्रमाणात बंद केल्यात. एकीकडेन लायटीची पुरवण बंद आसतनाच जेवण, जिणे गरजेच्यो वस्तू, पेट्रोल, डिझेल, वखदां आनी हेर वस्तूंच्या तुटवड्याक लागून त्रासान पडिल्ल्या नागरिकांक थाकाय दिवपाक श्रीलंका सरकार पुरायेन अपयशी थारला. सरकाराच्या अपयशाचो निशेध करपा खातीर कोलंबोत एकठांय येवपाचो निर्णय लोकांनी घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंत्रीपदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत खंयच्या मंत्र्याक खंयचे खातें मेळटले काय ही चर्चा राजकीय मळार रंगपाक लागिल्ली. मात आतां ह्या चर्चेक पूर्णविराम लागला. आयतारा मंत्र्यांक दिल्ल्या खात्याचे वळेरीन गोंय सरकारान जाहीर केला. जाहीर केल्ल्या वळेरी प्रमाण प्रमोद सावंत हांचे कडेन गृह, वित्त, कर्मचारी विभाग, दक्षता आणि राजभास खाते. जाल्यार विश्वजीत राणे कडेन भलायकी, नागरी उदरगत, नगर नियोजन, बायल आनी भुरगीं खाते तशेंच रान खाते. माविन गुदिनो हांचे कडेन येरादारी, उद्देग, पंचायत आनी शिश्टाचार खाते. रवी नायका कडेन शेतकी, हस्तकला, नागरी पुरवण खाते. निलेश काब्राला कडेन विधिमंडळ कामकाज खाते, पर्यावरण, कायदो आनी भौशीक बांदकाम खाते. सुभाष शिरोडकर हांचे कडेन जलस्त्रोत, सहकार तशेंच प्रोवोदोरिया खाते. गोविंद गावडे कडेन खेळ, कला आणि संस्कृती, गांवगीर वाठार उदरगत प्राधिकरण. जाल्यार रोहन खवटे हांचे कडेन पर्यटन, म्हायती तंत्रगिन्यान तशेंच छापणावळ खाते. जाल्यार बाबूश मोन्सेराता कडेन महसूल, कामगार, कोयर व्यवस्थापन खाते. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 5 आणि 6 एप्रिलाक गोंयान घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यता. अस्कीत पावसाक लागून आंबे, पणस आणि काजी बागायतीचेर वायट परिणाम जातलो. पावस पडलो जाल्यार काजीचो दर देंवतलो आणि शेतकारांक लुकसाणीक तोंड दिवचे पडटले. हे फावट मार्चात 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. सोमारा 4 एप्रिलाक गोंय, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या कांय भागात उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जातलो. ताका लागून 5 आणि 6 एप्रिलाक गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरांत दरेकी 80 पैशांनी वाड जाल्ल्यान इंधन दरवाड सुरूच आसा. आता मेरेन 13 दिसान 11 खेपे इंधन दरवाड जावन 7.20 रुपयांची दरवाड जाल्या. नव्या दरा प्रमाण पेट्रोल 80 पैशांनी जाल्यार डिझेल 85 पैशांनी म्हारग जातले. पणजे बाजारात नुस्त्याचे दर परतून वाडिल्ल्याचे दिश्टी पडटा. बांगडे 300 रुपया किल जाल्यार इसवण 800 रुपया किल जाला. मोडसो 500 रुपया किल. आयतारा बाजारात नुस्त्याच्या उणावाक लागून दर वाडिल्ल्याचे नुस्तेकार सांगतात. नुस्त्याचे दर कितले वाडले तरी लेगीत बाजारातली लोकांची गर्दी मात कमी जाल्ली दिसून येना. सोलार 100 रुपये किलो, पेडी आज 100 रुपये किलो आणि बोंबीला 250 रुपीज किलो आणि बांगड्या 300 रुपये किलो. आज बांगडे मातशे रेट हाय झाले. आणि दुसऱ्या या सुंगटा 400 रुपये किलो, बारीक सुंगटा 350 रुपये किलो आणि इसोणा 800 रुपये किलो आणि मोडसो 500 रुपये किलो. चोणा 600 रुपीज किलो. आज मातशें नुस्तें सोळटा म्हणून वाडला. पूण बारीक दुसरें नुस्तें बस सवाया बारीक. गोंयांत भाजयाचे दर दिसान दीस वाडत आसा अशें लोक सांगतात. पूण बाजारकारां मतान दर वाड जावंक ना. टमाट आनी बटाट 30 रुपया किलो आसात. भायले भाजयेकार आपल्याक जाय त्या दरान भाजी विकतात. वेचून येवच्या पयलीं अशी कामां करतले तशी कामां करतले म्हूण व्हड व्हड आश्वासनां दिवपी आमदारांनी हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी लोक करतात. 10 रुपया एक मिरची कॅप्सिकम मागीर तांदूळ हा 30. भाजी वाडत आसता. लोकां हातान भाजी सांगता पळय ते आमी घेवन घेवचें पडटा न्हू. आमचे लोक रोयना आनी खायना आनी भाजी हाडटाय लोक. चडशी भाजी खाता न्हू. सांगता आमचो लोक रोयना भाजी म्हणून भायले येता भाजयो आनी तांकां जाय जाल्यार ते रेटी काडटा. तेंचे रात जाला सारके भायल्या लोकांचे लायक. एरिना मेगा स्टोर आणि गोमंतकाच्या जोड पालवान गोड पदार्थ तयार करपाची सर्त आयोजीत केल्ली. ही सर्त मेरशे जाली. हे सर्तीक एकूण 49 बायलांनी वांटो घेतिल्लो. हातून आशा सुतारियान पयले इनाम जोडले जाल्यार ब्रिंदा तेलीन दुसरे, अर्चना पांड्याक तिसरे इनाम फावो जाले. ह्या सर्तीचे परीक्षण रोहन परीश, अमिता सलत्री आणि सारिका शिरोडकार हांणी केल्या. ह्या वेळार CMM एरिना सर व्यवस्थापक हरी कौल हाजीर आशिल्ले. I'm happy to see the kind of participation which is there on Sunday, and I see that this is our kind of, we encourage the people, the talent on the people. We are encouraging the talent among the people. अशें कॉम्पिटिशन करतकीर हें अशें हेल्प जाता की जांकां रांदपाक येना ती शिकतात आनी तातूंत इंट्रस्ट घेतात. एंड एज आय अर्लियर की जर बायल सुगरण आसली, पाककला तज्ञ आसली जाल्यार ती खऱ्या अर्थान सगळे करकऱ्याचें आरोग्य बरें दवरपाक शकता. So I believe this is the fifth competition that they've had in the 5th year of the competition, and I've seen that there's a lot of innovation done over here. My main criterion was true to its roots. Whatever desserts were being, I was looking at creativity. I was looking, of course, the taste is going to be there, but I was looking at what is going, so that was my criterion, and I'm very, very enlightened and happy to see that CMM is taking such a positive initiation and such a positive step towards having the homemakers come out in the open. फोंडे पुलिसांनी मार्शल बस स्टँडाचेर सूरज उर्फ राम प्रताप सहा मूळ बिहारांतलो सध्या कुमारजुव्या वाठारांत रावतालो हाका 1,30,000च्या घुवळे वखदां सयत अटक केलो. पुलिसांक घुवळे वखदां विकपाच्या प्रकरणाची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या उपरांत ताका धरपाची रचणूक केली. पुलीस निरीक्षक विजय कुमार सोडणकर हांच्या नेतृत्वा खाला उपनिरीक्षक साजीद पिल्ले,
हेड कॉन्स्टेबल वंदेश सतरकार, कॉन्स्टेबल अमे गोसावी, मयूर देसाय आणि हेर वांगड्या सयत कारवाय केली. सूरज उर्फ रामप्रताप सहा कडल्यान 1300 ग्रामाचे गुळे वखदां सापडल्या. सांकवाळच्या बीड पिलानी संस्थेतल्या आनीक 22 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण जाल्या. सगळ्याची भलायकी बरी आसा. हाच्या पयलीं संस्थेतल्या 30 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण जाल्ली. संपर्कात आयिल्ले हेर विद्यार्थीची कोविड चाचणी करपाचें काम सुरू आसा. 2 दिसां भितर आनीक 22 विद्यार्थ्यांक कोविड जाल्ल्यान आनीकूय केशी वाडपाचो शक्यताय आसा. ते खातीर ऑनलायन वर्ग सुरू करपाचो निर्णय बीड पिलानी संस्थेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यान दिल्या. गोमंतकाच्या खबरो अश्यो चालूच आसतल्यो, पूण आतां हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.